नमस्कार, हांव सुचित्रा येशणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. आज सायबर सेक्युरिटीचे तिन्नीचे उपाख्यान हांत आमी पळया फिशिंग, विशिंग अँड स्मिशिंग ह्या विशयारी माहिती दिताची प्रसिद्ध सायबर सेक्युरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अनंत प्रभू जी हांणी. डॉक्टर अनंत, तुमका आयच्या उपाख्यानात स्वागत. थँक्यू. अत्या फिशिंग, स्मिशिंग आणि विशिंग म्हळ्यार एक इंग्लिश वर्ड शिवाय एक इंग्लिश पद शिवाय आमकां ताजे अर्थ कसो म्हणूंक ना. तशें म्हणून आमगेले विक्षकांक हाजे कसो म्हूण सांगता? सिंपल जावन सांगता जाल्यार आतां मस्त स्टुडंट्स फायनल इयरांत आसताचे. फायनल इयरांत आसतना तांगेले एकच मनांत आसता म्हाका कॅम्पस प्लेसमेंट जावका म्हूण. सो कॅम्पस प्लेसमेंट जावका म्हूण तांणी पुरा कडेन सर्च करता आसताची जॉब इंटरव्यूज जावन सडन जावन एक ईमेल येता. मायक्रोसॉफ्ट ಅದೊಂದು ईमेल, गूगल ಅದೊಂದು ईमेल, यू आर सिलेक्टेड फॉर अवर कंपनी, दिस इज युअर पैकेज टू रजिस्टर, क्लिक ऑन द लिंक म्हणून पुरा येता. हाका आमी फिशिंग म्हणटाचे. PHISHING फिशिंग. आमगेल फिशिंग नाही, FISH नाही, फिशिंग. सो फिशिंग म्हळ्यार अनेकल्या नावारी तुमकां ईमेल येवचे. ओ तसला ताईल ते ईमेल फ्रॉड 100% फ्रॉड. ओके. सो मायक्रोसॉफ्ट, गूगल तशें. आतां अनेक सिंपल एक्झाम्पल तुमी तावळे एक लास्ट एपिसोडात सांगले रेमंड ಅದೊಂದು एक ऍड येता म्हणून रेमंड ಅದೊಂದು एक ऍड येता 90% ऑफ म्हणून फ्रॉम रेमंड. नाव पुरा तसले रेमंड@raymond.com तसले पुरा रेबानाचे येता नम येता. सो आमी हाका फिशिंग म्हणटा. अनेकल्या नावारी SMS आयल्यार आमी ताका स्मिशिंग म्हणटा. मला ताका एक उदाहरण दिता. अँड थर्ड, अनेकल्या नावारी फोन आयल्यार तुमकां आमी हाका वॉइस फिशिंग म्हळ्यार विशिंग म्हणटा. SMS फिशिंगाक स्मिशिंग. सिंपल एक्झाम्पल पळयाचे. मिगेल फोन 24 hours सायलेंट मोडारी आसता, 24 hours. वायब्रेशन हांव कळता तूं इथं म्हळ्यार प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल पुरा कॉल्स काडूक. इम्पॉर्टंट कॉल असल्यार पळयता खंय जो कॉल आयल्यार हांव काडटा, नातल्यार मिगेल सेशन जातर आय कॉल देम बॅक. मिगेल सेशन जाता आशिल्लें एक फावट हांव गुजरात ज्युडिशियल अकॅडमींत आशिल्लो. थंय लेक्चर करता आसतना सडन म्हाका मिगेल बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर वेदमूर्ती म्हणून आसा. वेदमूर्ती इज एन IPS ऑफिसर. तागेल फोन आयला, वेदमूर्ती IPS कॉलिंग म्हणून आयलें मिगेल फोनारी. हांव ते जड्जांक पुरा क्लास काडता आसा. कोणाकय क्लास करता आसा जाल्यार हांव मिगेल फोन आपणा हांव तागेले फोन अशें पळयलें ते एकान सायडा दवरलें. विदीन 10 seconds म्हाका दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज मिनिस्टर कॉल आयलो. हांवें ताकड दवरलें. 5-15 सेकंडान म्हाका मिगेले सह्याद्री कॉलेजा चेअरमॅन मंजुनाथ भंडारी सराल फोन आयलो. हांव सराल नांव भंडारी चेअरमॅन म्हणून सेव केलं. भंडारी चेअरमॅन म्हणून आयलें. जड्जा पुरा सांगले 2 minutes दी म्हाका मिगेल बॉसाल फोन आयला. ಸರ್ ನಾನು ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಸೌತಸ್ ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತೆಗ್ದೆ ಅಲ್ಲ ತದ್ ಮಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಕಳ್ಳೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ನೇ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ತಾಣ अशी म्हाका इरिटेट करूक ताण कसं केला म्हळ्यार विंगड नंबर जर फोन करता असतो लास्ट ते मंजुनाथ भंडारी सराल करताना हांव फोन काडले. आमी हाका विशिंग म्हणटाचे. विशिंग म्हळ्यार आतां हांव तुमकां फोन करता जाल्यार म्हाका तुमगेलो फोन नंबर आसला पुरो. हांव तुमगेलो फोन नंबर डायल करता. तुमकां तुमी मिगेलें नांव कसं सेव केला पळय तें नांव येता तुमकां. विशिंगांतू तुमगेलो फोन नंबर हांव घालतना तज्ज ಒಟ್ಟು हांव खंयचे नंबर तांचो दाखोवका पळय त्या घालता. फॉर एग्जाम्पल हांव थंय आमगेले डीसील नंबर घालता म्हणल्यार सांगच्या तुमकां तुमगेलो फोनार खंय जो तुमी डीसील नंबर सेव केल्यार कशें सेव केला पळय तांचें नांव येता तें. सेव कर न्ही म्हण जाल्यार डीसील नंबर ते दाखयता. हाका आमी विशिंग म्हणटा. आमी भारी केअरफुल आसता तूं इथं म्हळ्यार मस्त सिच्युएशन्स आमी खंय पळयला म्हळ्यार सडन एक तुमगेला अम्माक जो कोणाके म्हळ्यार घरकड सिनियर सिटीजन्साक चलडूवाल नंबरारी फोन येता. फोनारी तो न्ही कसं म्हणटाचे म्हळ्यार तुगेल्या पुत्ताक जो ऍक्सिडेंट जाला मिगेले ದುಡ್ಡು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವರ್ತಸ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 50,000 या नंबर घाली म्हणून
त्यांनी दोन्ही अक्षर थिंक करना तशी इमिडिएटली त्यांनी अमाऊंट घालतायची. घालचे तर कसं करतात त्यांच्या नंबरावर फोन करतायचे. फोन करताना त्या विशिंग केलेला नंबर वच्चना ऍक्च्युअल नंबर फोन वत्ता मग फोन येतं कशस राहतो मग हुशारच क्लास काढतं असं. यू अंडरस्टूड द सिच्युएशन अशी जावची साध्यता असं. त्या देखून मस्त जन विशिंग करताना वय त्या अनेक मनशाना तागेल मोबाईल आसोकून फोन करताना वय हंग नाव आमगेले कशी म्हणून वय तक्क आम्ही या एक सायबर अटॅक आहे आम्ही तंतु कसं करताच म्हळ्यार एक स्पेशल ऍप अस त्या ऍप ಅದಕ್ಕून फोन करचे. त्या ऍप ಅದಕ್ಕून फोन करताना कॉल वच्च मात्रने कोणाला नंबर दाखोवक म्हणून त्यावेळी त्या ऍप पेटयता. हा सो अशी जाता फोन करच्या कमी विशिंग म्हणताची. त्या ऍप ಅದಕ್ಕून तुम्ही SMS पेटल्यारी एक पटावशी एक प्रँक केलेलं क्लास पूर जनाक एक मेसेज पेटेल आफ्टरनून्स क्लास कॅन्सल्ड म्हणून कोण ते हेड आले मला प्रिन्सिपल नंबर ಅದಕ್ಕೂन गेलेलं त्याची नंतर कोणी येण्याची पूरा जनाल प्रिन्सिपल मेसेज कಳಿಸಿದ್ದಾರೆ म्हणून. सो आम्ही कसले आमकां मेसेज आयल्यार कॉल आयल्यार आम्ही व्हेरीफाय करका म्हणून आता एक मेसेज येवच्या पूर तुमकां पाय मिगेले अकाउंट एक 5,000 रुपये घाल म्हणून मिगेले नंबर ಅದಕ್ಕೂन आणि एक नंबर विंगड असते ते या नंबराक घाली म्हणून तुम्ही 5,000 अनंता निमगेला म्हणून तुम्ही घालताचे. सो घालचे पचपुड्या मग एक तुम्ही फोन कर निमगू का अनंत या पेटेल करेक्ट नव्हे त्या नंबर करेक्ट असणवे म्हणून वही म्हळ्यार हांव मात्र यू टू डू द ट्रान्झॅक्शन. सो अशी मस्त केस आम्ही पळयता असायची. फेसबुक ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಗೆ ತಾಚಿ म्हणते याची सेम सेम अनेक नावारी अकाउंट क्रिएट करताची अकाउंट क्रिएट करून तानी सांगचे मग अर्जंट दुड्ड रिक्वायरमेंट जाय म्हणून तू मग पेटोवन दी म्हणून म्हणचे. आणि तो कसं म्हणतो म्हळ्यार मिगेल अकाउंट नंबर पेटो नाका इथं म्हळ्यार ते ब्लॉक जाला ते अकाउंट मिगेल फ्रेंडाल अकाउंट पेटाय म्हणून काही जो तुम्ही तक पेटेल्यार तक्का मेळतं नवं म्हणून. सो असल पुरा तांणी काणी सांगताची. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आम्ही कसं उडगास दवरका म्हळ्यार आणि सायबर क्रिमिनल्स एक सेन्स ऑफ अर्जन्सी क्रिएट करताची. वगी वगी करी इमिडिएटली मग आत्ता जाय म्हणून त्या अर्जन्सी क्रिएट करताना आम्ही कसं करताची म्हळ्यार ओ इमिडिएट म्हणून अर्जंट थिंक करना तशी आमगेले इंटलेक्ट एक बॅक सीट वतात तशी करूनच आम्ही कसं अर्जंट असलं रे एक 2 मिनिट या एपिसोडा विषयी आलोचना करका एपिसोडा विषयी आलोचना करताना कळता या स्पूफिंग असच्या पुरो आम्ही तक स्पूफिंग म्हणताची. स्पूफिंग आणतो विशिंग स्मिशिंग आणि फिशिंग त्याच्या बद्दल एक स्लाइड असा आमगेला की या एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फिशिंग विशिंग तुम्ही पळेल ना आम्ही पूर्ण जन कसं रेकमेंड करचे म्हळ्यार तुम्ही तुमगेल फोन आणतो ट्रू कॉलर ऍप घालायची. ट्रू कॉलर ऍप आणतो नमने कलर्स येता आता कॉल येताना नॉर्मल कोणी कॉल केला ब्लू कलर येता तुमकां बँक ಅದಕ್ಕೂन ऑथेंटिक कॉल येता म्हणजे रे ते ग्रीन कलरार येता. ग्रीन कलर तुम्ही पळयाची बँक ಅದಕ್ಕೂन कॉल येताना ग्रीन येता आम्ही उडगास दवरका इथं म्हळ्यार मस्त कडेन कसं जाता म्हळ्यार तांणी तुमकां फोन करताची ನಾವು XYZ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ म्हणून आम्ही नमगताची अशा पूर या बँक ಅದಕ್ಕೂन उची म्हणून इथं म्हळ्यार या पूरा डेटा मस्त लीक जावन असता. बँक आशिल्लेची स्टाफ एक एक ಪಟ್ಟಿ ತನಿ ಕಸ ಕರ್ತಲೆ म्हळ्यार ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ತನಿ ಸಂಗತಾಚಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ म्हणून. ಸೊ ತನಿ ತುಮಕು ಫೋನ್ ಕೊಂಡು ಸಂಗತಾನ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3,25,00,000 ಇದೆ ಯು ಆರ್ ಶೂರ್ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ म्हणून ತಕ मी ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಸ್ಕ ते ग्रीन कलर दाखवून कॉल आला. स्विगी झोमॅटो हन्नी पुरा कॉल करताना पर्पल कलर येता ओके. अँड स्पॅम कॉल्स येताना सायबर क्रिमिनल्स जो स्पॅम कॉल येताना रेड कलरार येता आणि कोण त्या दुड्ड दिवन ट्रू कॉलर घेताची चड मोल दिवन तांगेल ते गोल्डन कलरार येता. सो दीज आर द डिफरंट कलर्स इन ट्रू कॉलर. वन ऑफ द वेज 100% म्हणून सांगता हांव वन ऑफ द वेज आम्ही मस्त केअरफुल असका. सेकंड कोणी तुमकां ते ईमेल पेटयताना त्या ईमेल खंय देखून पेटयला म्हणून पळोवका आमी त्या आयडी पळयताना कळटा आमकां डोमेन विंगड दिस इज समथिंग एल्स म्हणून ते एक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि थर्ड कोणी कॉल केल्यार तुमकां नंबर पळोवन येतोची म्हणून आमी लेक्चर नज एस्पेशली व्हॉट्सॲपार तांणी कसं करता तुमकां व्हॉट्सॲपार तुमकां एक व्हिडिओ कॉल येता. तर व्हिडिओ कॉल येताना आमी कसं करताची आमी ते व्हिडिओ पळोवन ओ कोण की म्हाका फ्रेंड रिक्वेस्ट पेटयलेली आतां कॉल करून मिगलोट ಸ್ವಲ್ಪ पर्सनल चॅट करता अशी म्हणून आम्ही कसं करताची आमगेल फोटोस व्हिडिओस पुरा पेटयतात तांकां नमगून यांच्या पुरो म्हणून. बट तांणी पाय आमकां ब्लॅकमेल करून स्टार्ट करताची.
मँगलोर ಅಂತೂ मग ಗೊತ್ತಸशील प्रकार मोर दॅन एक 2-3 हजार जन हाका विक्टीम जल्लेची मंगळूर अंतूची भायर तुम्ही आणि ते कंप्लेंट दिवच्याक येतानी भित्ताची इथं म्हळ्यार आमी कंप्लेंट दिल्यार पाय आमगेले विशय पुरजन नाव रेप्युटेशन हॉडोड घरान तुलेची मोस्ट ऑफ देम देखून आमी फोन यूज करतना एक मिगेले रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार कॅमेरा कवर म्हणून मेळटा बॅक कॅमेराक आनी फ्रंट कॅमेराक त्याक तुम्ही तुमगेले फोन घालयाचे इथं म्हळ्यार तुम्ही फोन कशी दवरला रे यू कीप इट दिस वे ऑर दिस वे कॅमेरा केन्नाय वैरी असता आमकां एक एक पाटी गोत्तच आसना कॅमेरा ऑन असकी ऑफ असकी म्हणून सो वी हॅव टू टेक नाही आता तुम्ही त्या कॅमेराच कशाला सांगले म्हणून म्हाका ह्या कॉन्टेक्स्टा कशाला सांगले म्हणून कळणी म्हळ्यार फिशिंग स्मिशिंगाचे विशयार या व्हेरी रेलेव्हंट क्वेश्चन इथं म्हळ्यार आता कॉल येताना आम्ही मस्त जन आमगेल फोन बेडरूमा घेऊन वरताची बाथरूमा वरताची पुरा कडेन फोन व्हरता आसताची आमी आता एक व्हिडिओ कॉल येताना व्हॉट्सॲपार त्या ऑडिओ कॉल की व्हिडिओ कॉल म्हणून मस्त जनाक गोतच आसा सो तांणी कसं करताची कॉल आयिल म्हणून कॉल रिसीव करताची तांकां त्या कॅमेरा ऑन जाल्यार गोत्तू आसना ड्रेस घालून आसनाची बेडरूमांत आसताची बाथरूमांत आसताची फोन करताची एक पडे काडटना ते व्हिडिओ रेकॉर्ड जाता आसता ह्या कॅमेराक जो कवर जावन आसला रे आमी सेफ आसताची म्हणून तशी तुम्ही सांगचे आता या फिशिंग विशिंग करताना दुसरे उद्देश कसं असतं म्हणजे आमकां ते बँका सकून येता नातल्या एक पण कसं एक नंबर असकून येता यू हॅव 1 लाख रुपी म्हळ्यार मेसेज येता 1 लाख रुपये लॉटरी मेळ्ळा तुका नातल्यार अशीची तू हाका क्लिक करी हाका मेसेज करी तुका आमी 1 लाख रुपये दिताची प्रमाण करेक्ट आमकां आमगेले घरांतू आशिल्ले रिलेटिव्स कोणी तितले दिनात वेळेर हन्नी येता दिवक दिस इज द फर्स्ट थिंग इजी मनी म्हणटना वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कसं म्हणारे हन्नी आयता करताचे म्हणारे तांकां पूर जन गोतास सायबर क्रिमिनल्सांक तुम्ही दुड्डू मळसतनस पळय पूर जन एक पटी म्हाका जाय म्हणून हनी बिया म्हणजे तांणी येवच्या सूर करताची म्हणून सिंपल कस्टम्स दाखोवन एक ईमेल येता तुमकां तुमकां एकल्यान 5 लाख रुपयाचे एक गिफ्ट पेटयला ते आमी कस्टम्स ऑफिसांत आमी त्यात सीज केला वय तुमकां त्यात रिलीज करता जाल्यार 30,000 रुपीज ह्या अकाउंटाक कस्टम्स अकाउंटाक पेमेंट करचे म्हणून तो ताका इंडिव्हिज्युअल अकाउंट नंबर दिवन आसता ते हांव तुमकां बदल सांगता ह्या ईमेल एक 10,000 जन पेटयला रे मिनिमम एक 30 to 40 जन मिनिमम म्हणटा सावा मॅक्सिमम कॅन गो 30 to 40 जन दे विल फॉल प्रे 30,000 into 40 म्हळ्यार एक दिसान तू सायबर क्रिमिनल्स कितलं अर्न करताची म्हणून पळयाची आता मी उलयता आसत न्हू उलयता आसतना वर्ल्डात तुम्ही सायबर क्राईम पळयला रे in a year it is a $6 trillion economy so आमगेल भारत देशाचे पळयल्यार we have not yet reached 5 trillion entire country म्हणटास but cyber crime is $6 trillion so इतले amount involve आस म्हणटाना lot of people are going in that field for easy money and simplest way तनी फिशिंग स्मिशिंग आणि विशिंग अनेक एक मेसेज येता तुमगेले अकाउंटाक इतली दुड्डू या जल्ला तुम्ही त्या एवेल कोरका जाल्यार 10,000 रुपये दियांची म्हणून त्यावेळी फिशिंगाचे एक्झॅक्ट स्मिशिंग तुमका SMS आयला अनेक एक असले चेक येता न्हू त्या जोटे एक येता हांव ह्या रिसेंट जावन पळयता आसा तंतू एक तुमका मेसेज येता 6,000 rupees has been deducted from your account ओके तुम्ही ट्रान्झॅक्शन न करनी लॉज ऑफ एव्हर्शन म्हणे कसे MBA ते कॉन्सेप्ट पण तू कसं म्हणा रे आता हांव तुका एक 100 रुपये दिला रे तुका एक एक्स हॅपी जल म्हणले कॅच त्यांच तुगेल्या अकाउंटात 100 गेल्ला न्हू ते एक्स प्लस कितली असता म्हळ्यार द पेन ऑफ लुजिंग इज मोर दॅन द पेन ऑफ गेनिंग सो तशें आसतना तू अकाउंटात 6,000 गेल 10,000 गेल तंतू ते बरयताची 6,000 rupees has been debited from your XXXX account. If it is not you, call this number. Ayyo, आणि कसं करताची 6,000 गेल्ल्या म्हणून फर्स्ट कसं करता आशिल्लें he should have gone to the net banking app open करून पळोवका मिगेल 6,000 गेल्ला की ना म्हणून आणि एक सेकंड ते पळोवका करेक्ट त्या बँका दोकून मेसेज आला की कसं म्हणून इथं म्हणला बँका दोकून मेसेज येताना त्यांनी एक SMS हेडर यूज करताची आता HDFC बँकाचे कस्टमर AD HDFC BK म्हणून एक असतं सो आय नो दॅट हांतू दोकून आयला HDFC बँक नमनमनाचे ह्या कसकी विंगड दोकून एक आयला सकल नंबर त्या नंबर हेल्पलाईन नंबर नाही बँकाचे आम्ही पूर जणांना एक मिस्टेक करची कसं म्हणाले आमगेले क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड आणतो
मागशी एक नंबर असता हेल्पलाईन नंबर पूर जनांता तांगेले मोबायलांतू सेव्ह करका इथे सेव्ह करका म्हळ्यार पक्कने तुमगेले कार्ड होडगून गेले तुमगेले पर्स होडगून गेले तुम्ही ब्लॉक करका नव्हता नंबर त्या ब्लॉक करूक आम्ही व्हडली मिस्टेक करची म्हळ्यार गुगला वच्चो न्हू हेल्पलाईन नंबर ऑफ या बँक म्हणून बरोवचे कितलकी पट्टी त्या नंबर एत्त पळते तर पूरा सायबर क्रिमिनल फेक नंबर येता त्यांनी सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन ब्लॅक हॅट टेक्निक्स यूज करून फेक नंबर SEO स्कॅम म्हणटाचे आम्ही फेक नंबर येता आम्ही कसं करताची फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही गेलो दुड्ड गेला जो कार्ड ओडगून गेला आम्ही त्या फेक नंबराक कॉल करताची आणि त्यांनी चंद करून उलयताची वेलकम टू सो अँड सो बँक आम्ही अपास त्यांनी आमगेले पुरा डिटेल्स घेऊन अपास आमगेले दुड्ड त्यांनी काढताची सो 2 important पॉइंट्स सांगा एक हेल्पलाईन नंबर तुमगेल फोन अंतू सेव्ह करका तू सेकंड खंय जे तुमकां बँक अकाउंट असेल मेसेज आयले तुमगेल दुड्ड गेल्ले फर्स्ट तुम्ही ते अकाउंट चेक करायची गेला की ना म्हणून सेकंड तुम्ही सेव्ह केलेला हेल्पलाईन नंबर आस पळय ताका कॉल करायची SMS आयल नंबराक कॉल करू तशीच एक चिके फूड आहे एक 2-3 महिने फूड अशा पुरो अनेक एक ट्रेंड असेल कसं म्हणारी बोंबई सुकून बोंबई पोलिसान फोन करचे फोन कोण सांगचे तुमगेल सिम कार्ड यूज करून एक क्राईम जाला हांगा तुम्ही तुमगेल डिटेल्स दियाची नातले तुमकां अरेस्ट करताची म्हणून हाचे विषय ಸ್ವಲ್ಪ सांगता या व्हेरी एक कसं म्हणचे तुमके एक फियर इन्स्टिल करचे एक मेथड या इथं मला पोलीस म्हणून सांगले 7 जण एक पट बिताची ताका तांणी आता कसं म्हणताची आणि कसं टेलिकॉम रेग्युलेटरी थंच सुकून फोन आयले म्हणून वय असल पूरा तांणी कस्टम्स आदोकून आयले पोलीस टॅक्स डिपार्टमेंट नमने तांणी आता एक तुमके एक OTP येता त्या OTP शेअर करायची म्हणतात तांणी त्या OTP आम्ही शेअर केलं सत्तना इधर आमगेले अकाउंट आदोकून दुड्ड वता नंबर 1 और आमगेले व्हॉट्सअप वता वय आता तुम्ही एक नवो फोन घेता म्हणले कॅच तुम्ही त्या नवो फोन घेताना तांतूं तुम्ही व्हॉट्सअप इन्स्टॉल करता फर्स्ट तुम्ही तुमगेले मोबाईल नंबर बरयताचे तर मोबाईल नंबर घाल सत्तना OTP येता त्या OTP तुम्ही एंटर केल्यार त्या नवो फोन तुमगेले व्हॉट्सअप इन्स्टॉल जाले हानी कसं करता म्हळ्यार एक फोन आणतो त्या व्हॉट्सअप इन्स्टॉल करून तुमगेल नंबर घालताचे तुम्ही कॉल करचे पयस फुडें तुमगेल नंबर घाल न्हू तांणी कसं म्हणटाचे OTP तुमके येता ना फोन कोण सांगता तुमका OTP आयला तर OTP शेअर करी म्हणून पोलीस बहीण जत्ता एक पट OTP शेअर करून कितले जनाल OTP गेला म्हळ्यार व्हॉट्सअप तांगेले अकाउंट आदोकून तांकां मागीर यॅच करूंक मेळना तातूंत 2 पॉइंट एक खंयचे पोलीस कसले कॉल केल्यार ओके म्हणचे दवरचे नियरेस्ट पोलीस स्टेशनाक कॉल करून आमी निमगूक एक्चुअली वैकी न्ही म्हणून सेकंड एक नॅशनल सायबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर म्हणून एक सूर जाला आमगे देशांत 1930 दयकोरून एक नंबर तुमगेले फोनार सेव्ह करायचे 1930 नंबर तुमकां एनी टाइम या सायबर क्राईम की या डोंगी की या कसले फ्रॉड की म्हणून तुमके एक डाऊट आयल सत्तना 1930 कॉल करून तुमगेले डाऊट्स तुम्ही क्लियर करूं ऑनलाईन कंप्लेंट लॉन्च करूं तशीच ಸ್ವಲ್ಪ समय फुडें टेलिफोन एक्सचेंज आसुकून या टेलिकॉम डिपार्टमेंट आसुकून फोन येत आशिल्ले कसं म्हणा तुमगेले कितली खंयची वर्साचे तुम्ही टेलिफोन बिल भरनी तशें हांव कुडले ह्या नंबरार फोन करायची नातल्यार तुमकां ते पोलिसांनी अरेस्ट करता ह्या एक मोस्ट कॉमन जावचे रात्री एक 7-8 म्हणटना KEB दोकून एक मेसेज येता मस्त जनांक तुमगेले लास्ट मंथ पेमेंट जायनी आज रात्री आमी डिस्कनेक्ट करताची म्हणून अयो हांव AC घालना तशें न्हिदोच कशी म्हणून भिवनूच तो मनुष्य त्या नंबराक कॉल करूं वता जो अमाउंट पेटयता सो दीज आर ऑल कमिंग अंडर फिशिंग स्मिशिंग आनी विशिंग ताका आमी व्हेरी केअरफुल जावन आसका कोणी आसतले आता एक टू गुड टू बी ट्रू ऑफर असच्या पुरो जो एस्पेशली स्टुडंट्स इथं म्हळ्यार आमगेले डेटा पुरा कडेन लीक जावन आसत आमगेले ईमेल एड्रेस मोबाईल नंबर पुरो कोणी कोणाकय कॉन्टॅक्ट करूं येता सो तांणी कॉन्टॅक्ट करून तुमकां एक ऑफर आयले आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट स्टुडंट्साक कसं म्हळ्यार खंयचे जॉब ऑफर तुमकां एडवान्स अमाउंट दी म्हणून सांगल्यार तांणी डोंट बिलीव दॅट ऑफर म्हळ्यार मस्त पळयता स्टुडंट्सांक एक ऑफर येता यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब 6 lakhs per annum package, but registration fees एक 15,000 don't pay. इथं म्हळ्यार reputed companies कोणी तुमका registration fee म्हणून घेनाची. इतले वेळू फिशिंग
विशिंग अँड स्मिशिंग विषयी माहिती दिले डॉक्टर अनंत प्रभू हांक हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर अनंत. थँक्यू. तशीची आमगेल सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.